BMC ऑफिसा वच्चे आसा मधुशाला बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाय करचे खातीर तर हांव BMC ऑफिसा पावला. पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ न्यू मॉम. बाबा पळयल्याने पुरा विसरता जाता तेगेले स्मेल पळयल्याने पुरा मॅजिकल फील जाता. कितले कश्ट केल्यारी बाबू चांग आसा चंदार आसा हें पळोवन खोशी जाता. त्या दिवस आमी आसतना मस्त मी गिफ्ट ओपन केलें आनी आमगेले कितें टॉय आसा बट फायनली आमकां एक टॉय मेळ्ळें. त्या हे टॉय व्हॉट्सअप गायज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग. आनी परत गुड मॉर्निंग. घंटी जाले 8:30. हांव वग्गी उठयलें म्हळ्यार म्हाका तसना BMC ऑफिसा वच्चे आसा मधुशाला बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाय करचे खातीर. ताजे खातीर फॉर्म आनी फिल करून जालना. आतां वचून थंय वचून लायनार बुकां आनी वग्गी तागेले डॉक्युमेंट सबमीट करता. तर ताजे खातीर हांव वग्गी उठयलें म्हळ्यार वचून बसता म्हळ्यार ते मस्त लायन आसता केन्नाय आपल्यार. ताजे खातीर हांव लेखलें की वग्गी वता म्हळ्यार सकाळची केवूण आसतालो लायन मागीर म्हगेलें काम जातालें वग्गी. तर ताजे खातीर हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा. तर कायल दवरल्या हांगा रुलां हांव भाकरी करता आसा. ब्रेकफास्ट रेडी हुनो रवा भाकरी. हांव आतां BMC ऑफिसा वता आसा. थोडे झेरॉक्स आनी काडले. 10 जावचे येयले. फटाफट वचून लायन राब्बे आता. तर हांव BMC ऑफिसा पावला आतां. तर फटाफट आतां म्हगे काम करता वचून गायज 10 मिनटां भितर म्हगे काम जाल्लें. म्हळ्यार फॉर्म सबमीट केले. हांगा चड गर्दी नाशिल्ले. सेकंड नंबर हांवच आशिल्लो. नशिबा वग्गी आयलो आनी सबमीट केलें. ना जाल्यार न्हय आनीक वेळ जाता आशिल्लो सबमीट करच्या खातीर. आनी तांणी सांगलें की 1 म्हयनो लागतलो की सर्टिफिकेट येवच्या खातीर. ते येवन म्हाका मागीर एन्क्वायरी करता. आतां 1 म्हयना मागीर हांगा येवन बर्थ सर्टिफिकेट रिसीव करता. तांणी बरयताना येना कसं स्पेलिंग बरयता ते आतां प्रॉपरली हांव मागीर तांकां सांगलें हें अशी न्ही बाय तशी करी करूं न्हू प्रॉपरली बरय करूं न्हू. आमी फॉर्मान प्रॉपरली बरयलां बट तांणी ते मद यश वाय कोण सोडलें. हांव जालो वाय न्ही वी करी प्लीज. तांगे ते रेजिस्टरान बरयतना चिक्के म्हळ्यार सांबाळ गा हांगा. हांव आतां शुभदाक फोन करता आनी हांव घरा कडेन वता. व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सकाळ दुकान हांव ट्राय करता असं की हांव एक ब्लॉग करूं बट आज म्हगेल्यान कॅपॅसिटी ना, एनर्जी ना. म्हगेला आज मस्त हेडेक जाता. म्हळ्यार रायट सायड म्हगेलें फुल अशी मात्तें दुखता असो. न्हीद जायना. बाबू न्हिदना रात्रीचे. मागीर आमकां ते अशी पार्ट आनी तूं ब्रेक न्हीद जाता. ताजे मागीर ती बिलकूल म्हळ्यार ते एक साथ न्हीद जायना आमी ती ताजे मागीर मागता एकदम अशी केन्ना मस्त दुखता. सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ न्यू मॉम बीइंग अ न्यू मॉम. सो कशें करचें करका पडटा. आनी बाबूक पळयल्यार त्या पुरा वर्थ इट म्हण दिसता आसा म्हणून. बाबा पळयल्यार त्या पुरा विसरता जाता. तेगेले स्मायल पळयल्यार पुरा मॅजिकल फील जाता. आसा आमकां कितले कश्ट जाल्यार बाबू चांग आसा चंदार आसा हें पळोवन खुशी जाता. ना पुरा मॉम्सांक डेफिनेटली रिलेट जातालो हांव कसं म्हणलां आतां. बिकॉज दॅट इज हाव इट इज वेन यू आर अ न्यू मॉम. हे मदरहुडाचे फिलिंगय इतली विंगड आसा की हाका एक्सप्रेसय करूं जायना वर्ड्सान. एंड वी कॅनॉट टेल इट टू एनी वन. नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टँड वॉट वी फील. सो येस, आतां हांव जेवणा बसचे काही म्हाका टायम ना आशिल्लो. आतां तो न्हिदला जस्ट. ताका फीड केल्यार न्हिदला. आज तोय मस्त क्रँकी जाल्लेलो गुतना कसो लायक. आतां न्हिदव न्हू लायक कर न्हू पळया. आतां तो न्हिदवून जेवता तेतून हांव जेवता. म्हाका जेवच्याकय वेळ मेळना. वॉशरुमा वचूंक वेळ मेळना. कसले करूं वेळ मेळना. तो रडता आसलेरी तो चिके शांत न्हिदलारी म्हाका चिके सुकून हांग पळया लायक न्हिदला. सो हांव फटाफट जेवून घेता. तर घर कडेन थोडं काम आशिल्लें. काम खतम केलें आनी आतां जेवणा टायम जालें. 1 घंटो जालो. तो अम्मान हांगा आतां जेवण केलां. तर हांगा पळया हें गोज्जू केला. खंयची गोज्जू गो माय? हांगा पळया आवळ्या गोज्जू, दाळी, दही, हांगा चपाती आनी हे कालची थोडी मसुरी रांदली आशिल्ली ती आज ही आमगे जेवण हें सुपर लंच. चलो आतां लंच करया. मागीर म्हाका 3 घंटाक ऑनलायन क्लासीस मागीर भायर वचचें आसा. फुल रात्री 9 घंटे ते क्लास आसा. कसं आज फुल हॅक्टीक शेड्यूल. सकाळ टायम आशिल्लो करून आज हांव चमकलो आलो वॉर्ड ऑफिसान. तर तें एक काम जाल्लें व्हड काम तें एक प्रॉपरली नांव आनी पुरो बरोवन दिला. बट तरी पण म्हाका टेन्शन कसं जाता आनी कसन करता मिस्टेक करता. ठीक आसा पळया मागीर पळयात. आतां हांव जेवता थोडो रेस्ट करता. 6 hours later. तर जस्ट आतां घरा कडेन आयलो आनी तावळ चमकलो आलो आनी घंटे जाले आतां 9:15. हांगा पळया पेडवो पळया पेडवो. ओहो कोण हाडलो गो हें पेडवो मा? हां चंद्रिका मांडवा. ओहो हो. आनी हे आतां करता
फाईक तो आता कसं केला राजा केलं ओहो गाइस एक नंबर हांग पळय राजाचे रंदय केला अम्मान होय 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 क्या बात है एक नंबर आणि हिंग चपाती सुपर्ब क्या बात है चलो आता यहाँ पळो न्हू कंट्रोल जायना म्हाका वदाची चलो आता जेवे लायक करणं आंबडच्याची लायक करणं राजाच्या गशी राजा गशी वेते राजा गशी कितले दिवस मागीर जळकी खातस हो हे कसन फाल्यां कसन करता जे फोडी नाही तळतोय चलो ठीक आहे फाल्यां पळोवचे डिनर करया म्हाका तोंडा उद्दा येयलात पळोवन येयलो आनी गेलो माती दुखतस काय आता हे हांगा न्हिदले आता कसं केलं गो तुका हें कसं केलं तू हें कसं अवतार मग मस्त हेडेक जाता अरे यार हें कसं कप पडून हे पुरो अंगल पुरो मत्ता गेला तू ते पुरं पॅक केलं बाम लावून अरे यार सॉलिड हेडेक जातास ठीक आहे तू निद्याच्या ठीक आहे आता निदोच्या होत असेल तर बाबू वा रडच्या लागला मम्मी लागी देऊन सोडलं ताका ताका कळलं ते गेल मम्मी निदत असं थोड्या वेळा किती तर आम्ही रेडी आहा विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण जय हरी विठ्ठल श्री विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल कथिंग तांग धिंग धिंग तक कथिंग धिंग धिंग तक धिंग तक ते तांग धिंग धिंग तक तितंग बंधू अशी डान्स करूया आम्ही येतोय हंगा मागीर सप्ता वेळारी येतोय हा गांचो ढिंचिक टाका ढिंचिक टाका ढिंचिक टाका डिंग डिंग टरडांग गोंडू में गेलो चुंदाळू में गेलो गोंधळ में गेलो पुरा में गेलो चिक्की आता समजलं आता मला मेगेल त्या गोळी खेळलं वखत खेळलं त्याची काय मेगेल हेडेक चिकी राबूच खातीर अरे बापरे वाटलं आता असं बट चिकी उंडी 50% होऊन जालें आता हांव ताका गणेशाक पडल्यार तेदूसू बारश्या दीस दुखून ह्या एक गिफ्ट आयला ते गेम असे एक गेम असं बाकी पुरे कपडा आयलं तेका हमुळे ते ओपन करणे पण धक्के येरा कसं नसतं तू तो हंगा एक गेम असं इलेक्ट्रिक रेप्टाइल करून आता गोत नाही कसं करून पळोवंक आती गेम नाही टॉय अच्छा टॉय आहे तू गेम सांगतेस म्हाका टॉय मोस्टली टॉय ते ओके सो एक फावटी अरे या सेलो टेपच गो ओके या तो आता ओपन करून दाखय होय 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 अरे या तो ये क्रॅब क्यूट तो क्रॅब रेप्टाइलाची होय वे क्रॅब रेप्टाइल वे होय अच्छा म्हाका सांगतो तो सेल्लस की पड फर्स्ट 110% सेल्लस पूरा सेल्लाचे कार्यक्रम यार या केरडू ना ऍक्च्युअली अरे बाबा अशी एक वचन आगो ते हंगस ना स्क्रू वचो स्क्रू काडका ते अच्छा स्क्रू काडून ताजी मागीर भितरी सेल घालका कळव तुका मागीर ते कसं डान्स करतोय आता वय येता पळव तू न्हू मागीर ते दिसता हांगा लाईट येता दिसता आणि डान्स करता दिसता दाखयला पडा ब्लिंक जाताना हांव लेकले या कम से कम बाबू पळयतलची काय आवाज आल्यार आवाज तरी आयकतलो हा ते स्क्रू काडका ते स्क्रू काडून जातल ते ओके आता हाजी सेल गोत ना AA की AAA आयडिया ना म्हाका कान पळची गे आता कान कसं पळोवचें आनी तू स्क्रू ड्रायव्हर ना भाई आता क्यूट अशी आहे अजे क्यूट क्रॅब आहे बरेला पडा क्यूट क्रॅब फॉर माय लिटिल क्रॅब त्या दिवस आमी असं मस्त आमी गिफ्ट ओपन केलें आनी आमकां लेकली टॉय असं बट फायनली आमकां एक टॉय मेळ्ळें त्यावेळी हे टॉय बाकी पूरा क्रॅब काय बाकी पुरा अवंगलेची तर फायनली आमकां एक क्रॅब क्यूट क्रॅब मेळ्ळें क्यूट क्रॅब मेळ्ळा आनी एक नंबर चलो बाबू खातीर एक टॉय आयले आता ताका सेल यो केन्ना हाडटा पळय केन्ना मूर्ती येता सेलाडचे ठीक आसा पळय एवरी टाइम म्हाका रिमाइंडर घालचो पडटा म्हाका एक सेल हाडी ते पाळणा घाल्ला असेल त्यांची काडी येत कसं मनीष ठीक आहे फाल्यां हाडया फाल्यां हाका चालू करून पळया क्यूट क्रॅब खावच्या मन जाता ना मग हांव खायना म्हाका ते हीट
आय डोंट लाईक क्रॅब खायना आय डोंट लाईक बट बट असं फूड असं मस्त क्रॅब खात असेल हो बट मागीर ते हीटच करून बंद करून सोडले हो क्रॅब म्हळ्यार ताजे भितरचे मांस कशी हांव इतली शौकीन ना क्रॅबाची हांव शौकीन आशिल्लो बट ते प्रॉन्साची शौकीन होय बट ते उष्ण ताजे खातीर बंद घेवन सोडले होय हांवें चड खाय चलो आतां क्रॅब तर आमी भाईच पळय येता बिकॉज सेल ना आमगे लागीं होय ते फाल्ले फाल्ले पळया आतां पुरो आतां हांव घरा कडेन तसं ठीक आहे आतां बाबू न्हिदला हय कसं न्हिदला आनी तो सकाळटा गेली तू घर कडेन बसता व्हरता पळय उठायचा ठीक है चलो गाइस आता वीडियो हम एंड करता तो ऊपर जाने का हमको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय